गोवा 365च्या खबराचित्रान येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. लायटीच्या कामाक लागून फोडल्यात रस्ते खणटना पायपां फोडिल्ल्यान लोक उदकाक पादीचेर. बांदोडकरांचे हाल. गोंयांत 38 पूर्व सुचोवणी टॉवर आनी 11 चक्रीवादळ आलाशिरो केंद्रां तयार. कुट्टाळे 4 कोटींच्या 2 आलाशिरो घरांचे उक्तावण. सरकारान केली घोषणा हर घर जल पूण हर घर नल पूण तातूंत नो जल. मोरजेच्या उर्मल बागवाड्यावयले लोक घेतात अनुभव. बायलांची मोर्चाची तयारी. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत लोकांक बरे रस्ते मेळपाची आस्त आतां लोकांनी सोडून दिल्या, पूण हेर प्रश्नय तकल्यो वयर काडपाक लागल्यात. रस्त्या बरोबर लायटीच्या कामांक लागून फोडिल्ले रस्ते आतां लोकांक उदकाक पादीचेर करपाक लागल्यात. मडकय मतदारसंघांतल्या बांदोडा वाठारांत रस्ते फोडटना पायप फुटिल्ल्यान 4 दीस जाले लोकांक उदक मेळना. थळावे फुर्योज जाल्यात. पळयात पुराय बातमी. मडकय मतदारसंघातल्या बांदोडा बोकडबाग वाठारांत अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम चालू आशिल्ल्यान रस्ते खणून दवरल्यात. ह्या बोवाळांत कामगारांनी उदकाचे पायप फोडला. 4 दीस जाले ह्या वाठारांत लोकांक उदक ना. रस्ते खणून दवरिल्ल्यान लोकांक धुल्ल खावचो पडटा. भुरग्यांक स्कुलाक वचपाक धड बसी येवपाक शकना. इतलेंच न्हय तर काम चालू आसा म्हूण सांगपी सादे तकटे खंयच लायिल्ले नदरेक पडनात. अरे एक काम चलतं पयलीं त्याची एक सायन बोर्ड ना काय ना कसलेच एक सायन आता फाटो लागलं ना ते रिपिंग कसले बांदलें ते काय ना. रातचे इतले त्रास जाता. बॅरिगेड्स बी काय ना. आनी हांगा चडशीं गोरवां कोणाक म्हणून हें करपाचें. इस्कॉलाची भुरगीं आसाय पळय सगळीं इस्कॉल सुट्टल्यान तर रावपाचीच ना. बॅरिगेड काय लायले ना. कांयच ना. ना सायन बोर्ड ना. मागीर तुगेले वर्क इन प्रोग्रेस तेय काय बोलप बी काय ना. तेंचे कांयच लायले ना. ते खड्डे मारून म्हणून हांगा तिने म्हयनोभर हांगा 2 म्हयने काडले. एक लोकांक त्रास धूळ खावन रातचे पयले रातचे हांगा पायपलायनाचे मागीर हे येता कारंजे येता व्हडले ते करपाक मागीर आमकां रातभर हांगा नाचचे पडटा. लोकांक त्रास जाता न्ही. उदका वयर फॉरवर्ड जाता. आनी सकाळ फुडें स्कुलान भुरगे 7 एक स्कुलाची बस येना. उदक केन्ना येता तो? उदक सांजचे 7 बी येतले न्ही. ते मागीर 8-9 म्हणल्यार पावर येतलो. पावर म्हणजे कारंज जाता. आनी सकाळ फुडें भुरग्यांक 7 सुमार हांगा त्रास जाता. कित्याक बालरथ वचना, कदंबा वचना, एक बस वचना. चुकून एक केन्ना बस गेल्यार पुरी बस दिवस म्हण तेवढे वचचें पडटा. ट्रॅफिकूय कोण ना हांगा दवरलें. अंडर कबलिंग केल्ल्यान लोकांक भरपूर त्रास जाल्या. पायप फुटत आहा. पायप फुटोन वयल्यान माती डीप करून वयता. येवपण आहा म्हणून सध्या लोकांक गोवा जाल्लो आहा. आता प्रॉब्लेम कितें तुमगेला? उदक काडना. हा पाय फुटला. पायप फुटला. कितले जाले? 4 दीस जाले पायप फुटला. सारको रुकून ना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, श्वेता गांवकर आनी संगीता ओली. 2021 तकते चक्रीवादळाचो अनुभव घेतल्या उपरांत गोंयचे डिजास्टर मॅनेजमेंट बळिश्ट करपाची गरज स्पश्ट जाली. 2 वर्सां उपरांत गोंयांत आतां 38 पूर्व सुचोवणी टॉवर आनी 11 चक्रीवादळ आलाशिरो केंद्रां तयार जाल्यात. आयज दनपारां कुट्टाळे 4 कोटी परस चड मोलाच्या 2 आलाशिरो घरांचे उक्तावण केले. मात चक्रीवादळाच्या काळात फकत लोकांक आलाशिरो दिवचे परस चड ह्या घरांचो उपेग जावं येता अशें दिसता. आपत्ती वेवस्थापन प्रकल्पा अंतर्गत बांदिल्ल्या 11 चक्रीवादळ आलाशिरो केंद्रां मदल्या 2 आलाशिरो केंद्रांचे आयज कुट्टाळे उक्तावण जालें. राज्याच्या डिजास्टर मॅनेजमेंटाक बळगें दिवपाक ही मुळावी सुविधा उबारल्या आसली तरी कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाजा कडेन आनीक कांय येवजण्यो आसात अशें दिसता. लग्न सुवाळे आनी वाडदिसांच्या कार्यावळींकय खंय इमारत दिवं येता, उक्तावणा वेळार आमदारान सांगलें. आमच्या वॉर्डाली कावन्सिलराक सांगूंक सोदता खंयच्याय टायमार केन्नाय कितें आमकां प्रोग्राम आसा जावं मॅरेजीस आसा, बर्थडे पार्टी आसा, बाकी कितें आसा सोंपेपणी हांगा आमकां करपाक सोंपेपणी जातलें आनी आमकां ही फॅसिलिटी मेळली ती आमी बरे भाशेन क्लीन दवरूनच ही फॅसिलिटी आमी यूज करपाक पडटली. कित्याक इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता हो 4.3 करोडाचो हो प्रोजेक्ट जालो आसा. पयलीं 4.6 करोडाचो प्रोजेक्ट जालो आसा आनी इतलो सुंदर हो प्रोजेक्ट येयलेलो आसा तो मेंटेन करपाची गरज आसा सद्वता. सगळे बरे भाशेन आमचो जो प्रोजेक्ट येयल्लो आसा तो मेंटेनिंग करतले
आणि हांव सदांच सगळ्यांक आमच्या नेबरींग वो कोर्ताली कौन्सिल लोकांक वो गोंयच्या लोकांक आमकां बरो जागतिक बँकेच्या फंडांतल्यान 2019 वर्सा सुरू जाल्ले 119 कोटी रुपयांचे आपत्ती वेवस्थापन मुळाव्या सुविधांचे काम पूर्ण जालां. आदी सुचोवणी दिवपी 38 टावर सायरन आनी हाय बीम लायटी वरवीं लोकांक तरातरांच्या संकश्टा विशीं जागृत करतले. 11 भौउद्देशी चक्रीवादळ आलाशिऱ्यांत 500 लोक रावपाक शकतात. 9 रिश्टर स्केल खळसाणेच्या भुंयकापा सयत विविध तरांच्या संकश्टाक तोंड दिवपाची तांक दवरतात. जर कितें संकट येयलें जर जाय जाल्यार त्या वेळार उजाक जावपाक जाय, वापरपाक मेळपाक जाय आशिल्लें. त्यामुळे परमनंट कोणाक दिवपाक मेळचें ना. आमी रिसेंटली फाटल्या 15-20 दिसांनी वाचला सिरिया आनी इराक ह्या 2 देशां भितर कितलो हे जालो म्हणटा, आकार जालो म्हणटा, अर्थक्वेक जालो आनी कितले लोक मेळ्ळे, 45,000 to 50,000 लोक मेळ्ळे. लक्षात घ्या, निसर्गातले खंयचेय संकट मनशाच्या काबूत करपाक दवरपाक जायना. ते खंयच्या वखदार येत कोण सांगूं शकना. आणि त्यामुळे आम्ही रेडी जावपाक जाय, आम्ही रेडी आसपाक जाय. फाल्यां जे आसा पळय मॉक ड्रील आसा, जुनाच्या म्हयन्यात, जुलयाच्या म्हयन्यात, ऑगस्टाच्या म्हयन्यात सायक्लोनाचे कितें जालें जर जाय जाल्यार आख्ख्या गोंयभर आमची रेडीनेस कितलें आसा, आमचे स्टाफ, आमचे ऑफिसर्स, आमचे लोक कितले रेडी आसा हे चोवपाक फाल्यां मॉक ड्रील आसा. ही शेल्टर्स जी बांदल्या, द मेन इंटेंशन इन ड्युरिंग द डिझास्टर लोकांक 500 लोकांक रावपाचे प्रोविजन हांगासर आसा. केन्ना डिझास्टर जाता आमकां खबर ना, पण चुकून केन्नाय जालो जाल्यार सुद्दां एट अ टायम म्हणजे खंयसर उदक आयलें, एखाद्या वेळार म्हणजे व्हडले पूर आयले, झाडां पडली आनी लोकांची घरां जर नश्ट जाली, त्या घरांक टेम्पररी लोकांक 1 म्हयनो जरी टेम्पररी दवरचें पडलें आमकां, तांकां दवरपाची सोय आहा, त्यांच्या टॉयलेटाची सोय आहा, तांच्या किचनाची सोय आहा, तांच्यांनी जेवण करून तांकां रावं येता, तांच्या भुरग्यांक सगळ्यात वयरसून सकयल पर्यंत कितेंय घेवन पळयले जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की सगळी सोय फाल्यां सकाळी आमी एवेलेबल करून दवरल्या. आनी ती अशी ना की ती पर्टिक्युलरली खंयच्या लोकां खातीर आसा अशें न्ही. जो गोंयांत रावता आनी ज्याचेर जे संकट येयला ताच्या खातीर ती सोय आहा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सृष्टी आथानीकर आणि शिवानी सांगेलकार. कुळका बांबोळी पंचायत वाठारात हाडबडीत हिल कटिंग चल्लां. रान वाठारांतलीं झाडांय मारल्यात, पूण पंचायतीक विचारल्यार पंचायत म्हणटा TCPन परमिशन दिला. TCP सांगता पंचायतीन दिला. एकमेकांच्या गोलीत बोल मारपाचो हो यत्न तिडक हाडपा सारको. TCP मिनिस्टरानूच आतां हाची जाप दिवची. थळावा आमदार वीरेश बोरकार फुर्योज जाला. जमिनी बळकावप, हिल कटिंगाक खपोवन घेवचे नात अशें सरकार केदाय नेटान सांगता असले तरी जायते कडेन बेकायदेशीर कामां नेटान चल्ल्यात. कांय उक्ताडार येतात, कांय येनात. देखीक कुडका बांबोळी पंचायत वाठारात नेटान हिल कटिंग चल्ला, पूण TCP आनी पंचायत फुटबॉलाचो खेळ खेळटा. थळावो आमदार वीरेश बोरकारान बरोवन जाप विचारला. 3 महिने जाले ताका जाप मेळना. आयकात एका आमदाराचे उतफर्के. आमी ते तुमकां हिल कटिंगाक लागून आयज CTPक मेळोंक गेल्ले. CTP म्हणटा आमी तांकां परमिशन दिल्ली आसा म्हणून, आमच्या सरकारान तांकां परमिशन दिल्ली आसा म्हणून. आमी तेजेर खुबशे जे आसा डिपार्टमेंट्स आसा, सगळे डिपार्टमेंटा कडल्यान हे स्क्रुटिनी केल्ली म्हणटा ते. म्हाका खबर ना आयज TCP मिनिस्टराकूय खबर आसा काय ना, TCP मिनिस्टर दोळे बंद करून आसा काय कितें असो आयज क्वेश्चन मार्क जाता. कारण आयज हे सांगता की आमी सगळ्यां कडल्यान म्हणल्यार मिनिस्टरा कडल्यान सगळ्यां कडल्यान कन्सर्न घेवन आमी तांकां परमिशन दिल्या म्हणटा. आनी नो NTZ एरिया NTZ एरिया आनी ताका पार्टली सेटलमेंट आसा, पार्टली NTZ पार्टली सेटलमेंट म्हणल्यार तशी एरिया जी आसा तितून आमकां दिवंक मेळटा म्हणटा ते, परमिशन दिवपाक मेळटा. ऑन वॉट बेजीस हे आयज तांकां विचारचें पडटलें की एवरी टायम ते सांगता की आमी दिला परमिशन, म्हणल्यार ते डायरेक्ट मेन्शन करता की आमी ऑलरेडी परमिशन दिला. आनी तेजेर आमी तांकां मागला की तुमी एक इन्स्पेक्शन करपाचें, सायडीन येवन इन्स्पेक्शन करपाचें. जो स्लोप आसा फाल्यां त्या स्लोपाचेर रस्तो येयलो हो आतां जो रस्तो आयज ते कन्स्ट्रक्ट करून सोदता रस्तो येयलो आनी फाल्यां कन्स्ट्रक्शनां जाली जाल्यार फुडली जी सकयल्ली गांव आसा तो बुडटले म्हणून, फ्लड जातले म्हणून. तांकां सांगलां तुमकां TCP डिपार्टमेंटाचें एक तुमी डिजास्टर मॅनेजमेंट हें क्लब करपाचो, टीम करपाची आनी ती तुमच्या TCP डिपार्टमेंटान दवरपाची, कारण तुमकां ब्लेम करता. ताका सांगलां तूं विजीट कर, पावस जेन्ना मनसून चालू जाता आनी कन्स्ट्रक्शन चालू जातली तेन्ना विजीट कर, विलेज तुमकां कळटली म्हणून कितें आसा तें. कित्याक कोण मात हे जे डिपार्टमेंट आयज BJP सरकार हितून जाला तो मोदी कोण तो म्हाका खबर ना. तेंचो फॅमिली फ्रेंड, मोदीचो फॅमिली फ्रेंड आसूं शकता, हेंचो फॅमिली फ्रेंड आसूं शकता. कित्याक मोदी
कितें सेटींग केलां हेंच्यांनी ताका लागून आयज खंय ना खंय हें परमिशन ग्रांट करीत आसा आनी आयज तुमी पळयता आसतले एंटायर जो स्ट्रेच आसा आयज हें RP21 खरें म्हणल्यार कोर्टान आसा मात कोर्टा आसून वचून जे RP21 चेंजीस केल्ले ते सेटलमेंटान चेंजीस केल्ले तेजेरूच आयज ते खंय ना खंय कन्स्ट्रक्शना मारीत आसा आनी हितून खरें म्हटल्यार पंचायती एवरी पंचायती खरें म्हटल्यार इनवॉल्व जावन तेंच्यांनी आडोवपाक जाय मात आयज आमची जी कुर्गा बांबोलीम पंचायत आसा तेंच्यांनी ते कांय करूंक ना वयल्यान तेंच्यांनी कांय करिनासतना तांकां रिपोर्ट TCBच्या बेजिसाचेर तेंच्यांनी तांकां पास करून दिले NOC ग्रांट केली आनी गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. हर घर नल पूण तातूंत नो जल अशी परिस्थितीचो सामनो लोकांक करचो पडटा. मोरजेच्या उर्मल बागवाड्यार फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन उदकाच्या उणावाक लागून लोकांचे हाल चल्ल्यात. 4 दीस उदक मेळ्ळें ना जाल्यार बायलांनी मोर्चाची तयारी चलयल्या. नळाक उदक ना पूण उदकाची बिलां मात टायम चुकयनासतना येतात. गांवचे लोक भाड्यान घेतिल्ले रिक्षा वापरून हेर सुवातींनी वचून उदक हाडटात. 4 दिसां भितर उदक सुरू केलें ना जाल्यार PWD विभागार मोर्चा व्हरतले बायलांनी खर शिटकावणी दिल्या. बिला झिरो केला पण ना केल्यार बरी असली बिला आम्ही बिल पे करतात तर आमकां उदीक तरी हाडटा येवंक जाय न्हू बिला घेतलं हेजे काय तरी एक्शन तुम्ही घ्या ना जाल्यार आमकां आनी मागीर हेचो हडताल कसो करता आमी बिला अर्ज पडटलो सगळी जाणां आमी येतुली बायलां सगळी रेडी जाण येतुली पाणी पयलीं आमदार कोणाक ना तांकां कांयच ना ते तरी भानगड आसा लोकांनी उदक पावता आमकां भायर दुसऱ्या वाड्या वरसून रिक्षा भरून भरून आमी आतां टाकयो 2 म्हयने आनी ते सगळ्यांक पॉसिबल ना न्हू ते उदीक हाडपाक गाडी येयना. जर आता आयतार मेरेन जर PWD ऑफिसर आमच्या आणि आमदार जर सरपंचाक घेऊन आमच्याकडे जर आमचो ह्यो प्रॉब्लेम जर सॉल्व करिना जाल्यार आमी सगळी बायलां PWD ऑफिसराच्या आणि आमदाराच्या ऑफिसाचे सगळी जाणां मोर्चा वतली. सगळी तुम्ही तयार आसात मगे? सगळी तयार आमकां पयलीं पाणी जाय आदी तशें देवाय आमकां पाणी कशें सांग बारीक आमकां उपकरा मोठो प्रेशर 2 वरां सोडा 2 वरां सोडा बरो दिसभर सोडू नाका 2 वरां तरी दिया 2 वरां तरी मोठो दिया प्रेशराचेर गायटा आपलो कैटी कशी न गायटा कैटी कशी जागरणा करतलो हो आतां भुरगो नाक 8 दीस जाले हाडान कुसार काडलो आमगे नाम येतली भुरग्याक 2 म्हयने नाम पाणी नामलो लोकल दुयेंसां सुद्दां जावंक शकतात उदकांनी. हाडून पिया तो बिस्लरी कोण जागच घेना तुमची ना ते सांगता आता येताला मगे येताला 12 सोडटय म्हटल्यार खंय उदक ना मरे आमकां बोरिंगा ना काय कित्याक बोरिंगाचो पाणी आमकां उपयोग ना खावपाकय मेळचा ना न्हावपाक ना कित्याकच मेळचा ना कित्याक आमी सगळे संडास हांव बांदलेले काय उपयोग आनी पाणी आमकां खारसाण येता दर्याचं पाणी येता सगळें आमकां तो उपयोग जावचा ना आमकां पाणी म्हणून आमकां बोरिंगा नाका आमकां नळच सारको टायमींग सोडा झाडां सुद्दां नाका झाडां सुद्दां मरतली ती खारसाणी आसात नळ तेचे बिलां रेडी आहात भरपाक पूण तुमी बिलां आमी भरतो अजूनय आमी बिलां भरतो आमकां झिरो बिल ना आमी आतां बिलां भरतो पण आमी हेच्या फुडें सुद्दां बिलां भरतो पण आमकां टायमींग पाणी जाय आनी फास्ट बारीक उपयोग ना बारीक आमकां पाणी येता बाकीच्यांक आतां आमकां येयना. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि भक्ती पै बाळगी. काँग्रेस सध्या जागराच्या मुडात आसा. 4 मार्चा सावन ते 5 एप्रिल मेरेन गोंयभर काँग्रेसीचे हात से हात जोडो अभियान चलतले. गोंयच्या खाची कोनशांनी वचपाचो यत्न करतले. निमण्या दिसा जाहीर सभा घेतले. गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले. काँग्रेस सध्या गियरात आसा. पहिल्या गियरात राहुल गांधीन कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी 4000 किलोमीटरांची भारत जोडो यात्रा काढली. आता गोय काँग्रेस हात से हात जोडो यात्रेच्या आदारान राहुल गांधीचो जागर फुडे व्हरपाक सोदता. आणि होच कार्यक्रम आमचो 4 मार्चाच्यान आमी लॉन्च करतात जो पूर्ण
म्हाका दिसता जवळ जवळ 30 ते 31 दिसाचो हो कार्यक्रम आसा जे आमी 40 मतदारसंघ कव्हर करतले. उत्तर गोंयची कार्यावळ विजय भिकेन जाल्यार दक्षिण गोंयचे वेळापत्र साव्य कुतीनून सांगले. राहुल गांधीचो जो भारत जोडो यात्रा त्याचो एक कनेक्ट एएससीचो प्रोग्राम आसा आणि हो प्रोग्राम जो नॉर्थाक 12 दीस चलतलो आणि ह्या प्रोग्रामान स्टार्टिंग आमचे मांद्रे तेरेखोल नदीच्या किनाऱ्यार थंयसर फ्लॅग होस्टिंग आणि बारीकशी मिटींग जावन चालू करतलो आणि तशेंच 4 तारखेर सांजांद्रे पब्लीक मिटिंगान थंयसर हे जातले. तसो हो प्रोग्राम डिटेल हांव तुमकां दितले. म्हापसा हल्दोना मागीर आमी ब्रेक दवरला 6 ते 7, 8, 9, 10 जे होळीचे दीस आसा ते आणि मागीर 11 तारखेच्यान परत म्हापसा आणि हल्दोना मागीर 12 तारखेर सालिगांव पर्वरी 13 तारखेर पेंजीम तालिगांव सांताक्रूज परत मागीर कुंभारजुआ थिवीम बिचोलीम पेरनेम मये ओरये वाळपय आणि साखळे हितून सांगता जातली जे क्लोजिंग नॉर्थाचे जातले पब्लिक मिटिंगान जातले साखळे. भारत जोडो यात्रा फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीर झालं. द फॉलो अप टू दॅट इज हात से हात जोडो. जे हे हात से हात जोडो हे चालू जाता. वी आर कनेक्टिंग विथ एव्हरी पीपल ऑफ गोवा. सगळे मतदारसंघात आमचे घराघरांनी आम्ही पावतले वयतले. हो प्रोग्राम आम्ही सावथाक 23 तारखेर सुरू करतले. जे आमच्या प्रेसिडेंटान सांगला की जे आता हे हो सरकार जो चलता 3 मुद्द्याचे जायते मुद्दे आसा पूण 3 व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अनएम्प्लॉयमेंट आणि प्राइस रायज हेचेर बी आमी लोकां पर्यंत पावतले. सो 23 तारखेर मार्चाचे आमी प्रियोल आणि मडकय हे गांवांत ते आसतले. तशेंच 24 तारखेर फोंडा फोंड्या, 25 तारखेर शिरोडा सावड्डे, 26 तारखेर कुडचोरी केपें, 27 सांगे, 28 काणकोण, 29 नावेली आणि बनावली, 30 तारखेर आमी ब्रेक रामनवमी आसा त्या दिसाक. तशेंच 31 कोट्टाली आणि मर्मगोवा. 1 तारखेर वास्को दाबोलीम, 2 तारीख कुंकोली वेलीम, 3 नुवे, 4 तारीख कुर्तोरी आणि फातोड्डा आणि 5 तारखेर आमची एक पब्लिक मिटींग आसतली मारगांव. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवार बर्वे आणि निखिल जल्मी. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान कासावली आणि वेळसाव गांवाचेर परिणाम करतल्या डबल ट्रॅकिंगाचो प्रश्न सोडोवपाचे देखीन थळावो आमदार हातून वाजान चलिल्ल्या यत्नाची तोखणाय केली. आयज कुठ्ठाळी जाल्ल्या उक्तावण सोहळ्या वेळार तो उलयतालो. या प्रकल्पाचो निषेध करून गांवांतले लोक रस्त्यार देवपाची धमकी दितात. त्याच वेळार थळाव्या आमदाराची मुख्यमंत्री तोखणाय करता ही अजापीत करपी गजाल. या वाठारांतल्या डबल ट्रॅकिंगाचो वादग्रस्त प्रश्न सोडोवपाक आंतोन वाज खंय बरे तरेन वावुरला. आयकात मुख्यमंत्र्याक. आंतोन वाज हो कंटिन्युअसली त्या रेल्वेवाल्या कडेन उलयता. तेणी काल म्हाज्या कडेन मिटींग केल्ली, ताज्या उपरांत येवन प्रेसूय घेतला. आमी रेल्वेवाल्यांकूय आपयल्या ज्या ज्या जाग्यार सोल्युशन काडप शक्य आहा तितक्याय जाग्यार सोल्युशन काडले वयतले. ऑलमोस्ट तेणी काडपाक सुरवात केल्या. 1-2 जाग्याचेर बारीकशें शिफ्टिंग आनी कितें हे सगळें आमी वेलसाव आणि कासावलीच्या गांवकारांनी डबल ट्रॅकिंग प्रकल्पा आड निषेध उक्तायला. कित्याक तर अधिकारी आता ताचे मालमत्तेत घुसल्यात. प्रकल्पा वांगडा 6 घरां वाचोवपाचें आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिल्लें असलें तरीकय थळावे लोक अजूनय ह्या प्रकल्पाक खर विरोध करतात. ही हांगाची वस्तुस्थिती. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशीश गोवेकार आणि संगीता ओली. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फुटबॉल असोसिएशनाची दुसरी विभागी फुटबॉल मॅच बुधवारा धर्मापूर मैदानार जाली. सेसा फुटबॉल अकादमी आणि चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा हांच्या मदीं सामनो रंगलो. शेवटाक मॅच ड्रॉ जाली. पळयात ह्या मॅचींतले कांय खेळटे खीण.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. फाटले कांय दीस सेगीत फांतोडेर पडपी दवाक लागून आतां लोकांक थाकाय मेळटली. राज्यांत वाडट्या तापमानाक लागून शुक्रारा फांतोडेर दव पडचो ना, पूण फांतोड आतां गरम अनुभवपाक मेळटली. शुक्रारचे चढावत तापमान 36 डिग्रीच्या लागसर पावतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दमट हवामानाक लागून शुक्रारा रातचे हवामानूय 22 डिग्री जावन गरम उरतले. जाल्यार अशांत हवामानाक लागून 4 तारखेक बोट धन्याक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. 6 तारखे मेरेन सुके हवामान. शुक्रारा फांतोडेर दव ना. शुक्रारचे चढावत आनी उणे तापमान 36 ते 22 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 3 दिसांक चढावत तापमानात 2 डिग्रीन वाड. कोमोरीन दर्यादेगे लागसर अशांत हवामानाक लागून बोट धन्याक जतनाय घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.